नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ओडिशा, पंजाब आणि आंध्र प्रदेशातल्या 4600 कोटी रुपयाच्या सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्पाक मान्यताय. लखनौ मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाकूय दाखयलो 5वो पावटो. न्यायाधीश वर्मा हांच्या आड महाभियोग प्रस्तावाक लोकसभेन मान्यताय. प्रकरणाची चौकशी खातीर 3 वांगड्यांची समिती स्थापन केल्ल्याची लोकसभा अध्यक्षान दिली माहिती. बिहारान चालू आशिल्ल्या SIR आड दाखल केल्ल्या याचिकेविशीं सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू. SIR च्या संविधानाक वैधतेक दिला आव्हान. गोंय विधानसभेत मागासवर्गीय जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाचे विधेयक राज्यसभेन मान्य. खासदार सदानंद शेट तानावडेन काँग्रेस ह्या प्रक्रियेत आस्पावीत न जाल्ले खातीर उक्तायली खंत. मुक्त गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांची 52वी पुण्यतिथी गोंयभर मनयली. आता खबरो विस्तारान. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेंत आयज खुबशे म्हत्वाचे निर्णय घेतले. हातूंत 4 नव्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पांक मान्यताय मेळ्ळ्या, जाका लागून 4600 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. लखनौ मेट्रो फेज 1B लेगीत मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. 11.165 किलोमीटर लांबायेचो नवो मेट्रो कॉरिडॉर जातलो. तशेंच तातो 2 हायड्रो प्रकल्पाक लेगीत आयज मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्या. अरुणाचल प्रदेशांत 700 मेगावॉट विजेचे उत्पादन जातले अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. लखनऊ मेट्रो का फेज 1B बहुत इम्पोर्टेंट है. लखनऊ बड़ा शहर है, वहाँ पर मेट्रो की बहुत जरूरत है. 5801 करोड़ रुपीस से फेज 1A नॉर्थ से साउथ वाला जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है. ये फेज 1A मुंशी पुलिया से लेके अमौसी CCS एयरपोर्ट तक बहुत अच्छा पॉपुलर है और लखनऊ में इसकी प्रशंसा भी है, लोग पसंद भी करते हैं. फेज 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक का. ये कंप्लीट इसका नक्शा है और दोनों फेज को अगर मिला के देखें तो इस तरह से होता है. लखनऊ का नक्शा है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो इससे इन दोनों फेजेस के होने से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी होने से देश में लखनऊ में सभी नागरिकों को, सभी रेजिडेंट्स को एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी. अंदू मार्चांत नवी दिल्ली न्यायाधीश यशवंत वर्मा हांच्या निवासस्थानात जळिल्ली रोख रक्कम मेळ्ळ्या उपरांत तांचेर जाल्ल्या आरोपाची चौकशी करपा खातीर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी 3 सदस्यीय समिती स्थापन केल्ल्याची घोशणा केली. आयज लोकसभेचे सत्र पयले खेपे स्थगीत जाले उपरांत 12 वरांचेर जेन्ना परत बसका जाली तेन्ना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ सचिव BV आचार्य हांची 3 वांगड्यांची समिती स्थापन केल्ल्याची घोशणा केली. ही समिती बेगीनाच बेगीन अहवाल सादर करतली अशें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी माहिती दिली. न्यायाधीश यशवंत वर्माक काडून उडोवपा खातीर सत्ताधारी आनी विरोधी खंडपीठांतल्यान 146 खासदारांनी सयो केल्ली नोटीस तांणी मान्य केल्या अशें अध्यक्षान सभाघराक कळयलें. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए. माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय. माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय. श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नाटक उच्च न्यायालय. समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा. बिहार विधानसभा वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू आसा. बिहार SIR घडणुके विशीं सर्वोच्च न्यायालयांत
सुनावणी जाली। वेंचणूक वळेरेंत नांव नासल्यार अर्ज दिवन नांव जोडूं येता। तशेंच वळेरेंत खुबश्यो सुदारणा जावपाच्यो आसात अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां। कपिल सिब्बल हांणी वेंचणूक आयोगाचेर प्रक्रियेचें पालन करिनाशिल्ल्याचो आरोप केलो। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो। With sacrifice, valor and a vision, an independent India emerged with a mission. The beginning of a new dawn, a new free nation was born. Every 15th of August, as we celebrate our independence, the nation rejoices and reflects. So do join us as Doordarshan brings you the direct telecast of India's 79th Independence Day celebrations at Red Fort, New Delhi at 6:30 AM on Doordarshan Network. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकार हांची पुण्यतिथी कार्यावळ आयज पोरण्या सचिवालय वाठारांत येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो आनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या उपस्थितीत मनयली। ह्या वेळार गोंयचे मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू, उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अरुण कुमार मिश्रा, दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकित यादव तशेंच IAS अधिकारी एग्नाक्लिटस आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार येरादारी मंत्री मोविन गुदिन्हो आनी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी भाऊसाहेब हांच्या पुतळ्याक हार घालून आर्गां ओंपली। ह्या कार्यावळीक शाळेचे विद्यार्थी व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले। तेन्ना खऱ्यांनी पयली बुन्याद सारकी आसपा जाय कितें इमारत बांदतलो जाल्यार आज आमची गोंयची स्टेट इतली मुखार वयता जाल्यार तेजो जायतो श्रेय आमचे पयले चीफ मिनिस्टर बाब दयानंद बांदोडकारा वयता। कित्याक foundation in terms of education, in terms of protection of art and culture, in terms of health, in terms of various schools, primary schools that came up at that time. ही खरे बुन्यादीचे फातर जे घातलेले ते आज तुका फुल्लले दिसता, सगळे कडेन बऱ्यो इमारत्यो दिसता जाल्यार तेन्ना बरें काम केल्लें आनी बरें कार्य केल्लें म्हूण हें सगळें जावपा पावलें। सो आमी ताका केन्ना विसरपा जायना। गोंयचे खातीर आमी सगळे मेळून एकमतान कितें करपाचें इम्पॉर्टंट। गोंयान आमी जाणा सद्दां संस्कार आसा, गोंयान सदां पीस एंड हार्मनी आहा, हें सदां खंयचे परिस्थितीन आमी राखून दवरपा जाय। शिक्षण क्षेत्रांत सबंद गोंयांत परिवर्तन केलें आनी गांवागांवांत शाळो उगडल्योच, पूण त्याच बरोबर साधारण 5 किलोमिटरच्या हातूंत एक हायस्कूल तयार केलें आनी हायस्कूल तयार करता आसतना गांवचे विद्वान लोक, समाजसेवक आनी प्रतिश्ठीत लोक अशे लोकांक एकठांय करून ही स्कुलां स्थापन केली। आनी हे सगळे आज जरी आजच्या पिढीक नवें असलें आनी तांकां खबर नासलें, पूण तें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां, आमी दोळ्यांनी सगळें हें केलां। आनी इतलेंच न्हय, हे सगळे बारीक लोकांक भोगून मुखार सरले आनी त्या खातीर आज योग्य न्याय गोंयकारांक मेळ्ळो। प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसूं किंवा इतर क्षेत्र आसूं जें डेव्हलप ताणें केलां ताका तोड ना। गोंयचे पयले मुखेलमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकार हांची आयज 52वी पुण्यतिथी। फार्मागुडीच्या तांच्या पुतळ्याक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर तशेंच तांच्या कार्यकर्त्यांनी हार घालून मनयली। भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांत मोलादीक योगदान दिल्ले खातीर गोंयकारांच्या मनांत तांच्या खातीर खूब आदर आसा आनी इतल्या वर्सां उपरांत लेगीत थळावे तांच्या स्मरणांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करतात अशें मोगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। तांचें जें कार्य आनी काम आशिल्लें तें खूब मोठें आशिल्लें। पोर्तुगीजांनी जवळ जवळ वता आसतना सगळें नश्ट करून उडयल्लें गोंय, तें परत उबारप आनी गोंयकारांक तेन्नाच्या गोंयकारांक त्यो सुविधा दिवप हो एक भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन चॅलेंज आशिल्लो।
आणि ते चॅलेंज त्यांनी घेऊन पुढे सरले आणि पुढे सरताना एक विकास पुरुष म्हणून तो पुढे गेला. तरेच्यो सुविधा, शिक्षण, इंडस्ट्री, सगळे तरेच्यो सुविधा त्याने गोंयकारांक त्या वेळार दिली. शिक्षण हे म्हत्वाचें आशिल्लें. आज जर तर आमी 90% साक्षात्कार आसत आसा आमी आज सगळ्या कडेन, जर ती फक्त भाऊसाहेबाच्या योजनाच्या माध्यमांतल्यान आसा. या वेळार प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे तशेंच सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांणी ह्या वेळार भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुतळ्याक हार घालून तांकां आर्गां ओंपली. उपरांत भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या विशीं आपले विचार तांणी मांडले. ती शिक्षणाची गंगा तळागाळात गावागावांना पावयली म्हणून आज आमचे सारकेले भुरगे आज विधानसभेत पावपाक एक ताकद आणि संधी आमकां प्राप्त जाली. त्याचप्रमाणे ताणेन केल्लें कार्य आणि खास करून ह्या फर्मागुडीच्या पठाराचेर जी अभियांत्रिकी विद्यालय जें हाडलें आणि तातूंत भितर आज जगान भितर जे आज त्या इंजिनियरींग कॉलेजीच्या भुरग्यांनी आज आपलो ठसो उमटलेलो आसा. एक शक्य जर जाता जाल्यार ते फक्त एक दूरदृष्टी नेत्यान अशा दूरदृष्टी नेत्यान संपूर्ण गोंया खातीर जे काम केल्लें आसा ताका तोडन. भाऊसाहेब बांदोडकर मुक्त गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले आणि त्याच्या मनात एकच विचार आसलो की आम्ही जे पळय लोकांनी आमच्या केळीन दिल्ली प्रतिनिधी आसा त्या लोकांनी निवडलेल्या लोकांनी त्या जनतेन निवडून दिला त्या जनतेक लागून त्यांच्या सुखसोयीक लागून आनी त्यांच्या भल्याक लागून कायदे करपा लागून आमकां निवडून आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान त्या लोकांक समजतले आमी जे पळय कितें काम करता त्या पद्दतीन काम करपा जाय अशी एक ध्यास दवरून तिणें काम केलें. गोंय राज्य केंद्रीय वाचनालय आणि कला आणि संस्कृती संचालनालय हांच्या जोड पालवान आयज ग्रंथालय दीस मनयलो. संस्कृती भवन पाटो हांगा जाल्ले कार्यावळीन कला आणि संस्कृती खात्याचे सचिव संतोष सुखदिवे मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. तशेंच नागपूरच्या वाचनालय आणि माहिती विज्ञान खात्याच्यो प्राध्यापिका डॉक्टर शालिनी लेहतकार आणि नागेश सरदेसाय हांणी तज्ञ म्हणून ह्या कार्यावळीन वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना मुखेल सोयरे IAS संतोष सुखदिवे हांणी वाचना विशीं आपले मोलादीक विचार मांडले. नवीन जी जनरेशन आहे त्यांना वाचनाची तेवढी सवय नाही जेवढी असायला पाहिजे. आणि आपण कशासाठी वाचनाची सवय लावतोय. आज आपण कोणत्या पण मोठ्या माणसाला बघू, मे बी तो बिल गेट्स असेल, जेफ बेझोस असेल, इलॉन मस्क असेल किंवा भारतामध्ये पण भारताचे जुने आपले राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम असतील किंवा जे पण मोठे माणसं घडलेले आहेत भारतामध्ये आपल्या इतिहासामध्ये किंवा प्रेझेंट मध्ये पण, नॉट ओनली ॲट द नॅशनल लेवल बट ॲट द इंटरनॅशनल लेवल ऑल्सो. सो कोणाला पण उचलून बघा, कोणाचे पण जर बायोग्राफी असेल ऑटोबायोग्राफी त्याला उचलून बघा, सगळे म्हणतात की मला वाचनाची सवय होती, मी एवढं पुस्तकं वाचायचो आणि त्यामुळेच मी पुढे येऊ शकलो. सो जर सगळे लोक असं म्हणाल काहीतरी खरं असेलच त्याच्यामध्ये काहीतरी सत्यता असेल. सो त्यासाठी मला वाटतं वाचनाची सवय लागणं खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. गोंय विधानसभेत मागासवर्गीय जमातीक राजकीय आरक्षण मेळोवन दिवपाच्या विधेयकाक राज्यसभेन मान्यताय दिली. हो विशय भारतीय जनता पक्ष सत्तेर आयल्या उपरांत मुखार हाडलो आणि संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी तांकां मान्यताय दिली. हाचेर राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी खोस उक्तायली. काँग्रेस पक्षान ह्या पुराय प्रक्रियेन वांटो घेवंक ना हाचेर तांणी खंत उक्तायली. राज्यसभा में गोवा का पॉलिटिकल रिजर्वेशन ST के लिए था जो आज अभी पास हुआ और लॉन्ग पेंडिंग जो इशू था कि गोवा के जो ST बांधव है उनको ST स्टेटस जो था वो जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2003 में और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री थे, तब जो OBC में थे तब उनको ST का स्टेटस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया. और आज फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोवा के ST पॉपुलेशन के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया है. वो आज दोनों हाउसों में यानी आज राज्यसभा में पास हुआ और पिछले हफ्ते लोकसभा में पास हुआ. और मुझे खेद इसका है कि कांग्रेस ने इसके ऊपर वॉकआउट किया, वो लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं हुए. और 2013 में भी ये लोगों ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि उनको ये दे देंगे, स्टेटस दे देंगे, लेकिन उनको स्टेटस नहीं दिया था. भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसे लोगों के लिए गोवा के
ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी काल पोन्ने गोयच्या एला क्रेस्ट रेजिडेन्सी वाठारांत चिल्ड्रन पार्क आनी उक्त्या वाठाराच्या उदरगतीच्या कामाक सुरवात केली। ह्या वेळार खोर्लेचे जिल्हा पंचायत सदस्य सिद्धेश नाईक हजर आशिल्ले। आपल्या उलोवपांत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी उदरगतीच्या कामाक चालना दिवपाक थळाव्यांनी मजत केल्ल्या खातीर तांचे उपकार मानले। आपल्या कार्यकाळांत सुमार 200 परस चड प्रकल्प चालीक लावपाक यश आयला अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। गरजो आसा या वाठारांत त्यो गरजो पुरो करपाचें काम हें आमचें काम आसा। तुमी फक्त सांगपाक जाय, आमकां हें जावंक जाय, निश्चितपणे ते फुडें व्हरपाचें काम आमी सगळे करतले। आतां पर्यंत तुमी सगळ्यांनी भरपूर आमकां आशिर्वाद दिले आनी त्या आशिर्वादाच्या बळाचेर अश्यो सगळ्यो गोश्टी जातात। म्हाका तुमकां सांगपाक उमेद दिसता की गेली 25 वर्सांचे 5 टर्म जेन्ना जाल्यो त्या वेळेचेर आमी जवळ जवळ 200 पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट ह्या उत्तर गोंयांक दिले आनी आतां 6व्या टर्माचे जे काही प्रोजेक्ट आहात ते ऑलरेडी सुरू जाल्यात। 100 प्रोजेक्ट आमी ऑलरेडी घातल्यात आनी ताची कामां चालूय आसात आनी थोडे पूर्ण जाल्यात आनी येणाऱ्या ही टर्म सोंपो पर्यंत जवळ जवळ 250 प्रोजेक्ट तरी तातूंतल्यान जातले अशी म्हजी अपेक्षा आसा। ह्या वेळार 10वी आनी 12वीचे परीक्षेन उल्लेखनीय कामगिरी केल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो। खोर्ले जिल्हा पंचायत वांगडी सिद्धेश नाईक हांणी हो प्रकल्प चालू जाले उपरांत थळाव्यांच्या भलायकेचे दिकेन एक व्हड पावल थारतले अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। एक सोसायटी जेन्ना आसता तेन्ना सगळ्यांच्या सपोर्टान, एक सोसायटी अशें न्ही तर एक समाजान सगळ्यांच्या सपोर्टान जेन्ना आमी फुडें सरता तेन्ना कितें तरी बरें तातूंतल्यान भायर सरता। आनी म्हाका दिसता आज हो जो प्रोजेक्ट जो पळयला हे तुमच्या सगळ्यांच्या मेहनतीचें फळ आसा। अशेच प्रोजेक्ट जे आसा हेच्या फुडें सुद्दां एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर किंवा MP फंडांतल्यान ह्या मतदारसंघान चडांत चड करपाचे प्रयत्न आमी करतले। तुमी हो मान दिल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या मनांतल्यान आभार मानता। धन्यवाद। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। त्याग, समर्पण और बलिदान। आजाद भारत ने ली अंगड़ाई, चल पड़ा कारवां, सपनों को मिली नई उड़ान, तैयार है एक नया हिंदुस्तान। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाल किले से सीधा प्रसारण 15 अगस्त सुबह 6:30 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। पुराय देशभर हर घर तिरंगा यात्रा कार्यावळ चालू आसा। म्हापशें आयोजीत तिरंगा रॅलीक उपसभापती जोशुआ डिसूजा हांणी वांटो घेतलो। राष्ट्रीय एकात्मतेचो घोशणा दीत ह्या तिरंगा रॅलीक नागरिकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो। हर घर तिरंगा, this move by our honorable Prime Minister to promote patriotism in our entire nation. पळोवपाक म्हटल्यार everybody should be proud to have the flag on their home. म्हाका दिसता it is a very deep rooted message that lets everybody feel get a chance to be proud of their own country. 13 तारखेर घालप, 15 तारखेर काडप ही ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली आसा आमकां सगळ्यांक, so that we can just like other countries how they have their national flag on the national day. India did not have that rule before. Amka only official places, only official offices, government offices, schools and authorized places were only allowed to hoist the flag. ही संधी प्रत्येक या देशाचे नागरिक दिलेली आसा, so that we can feel the true pride of being India. Again, a big message to each and every one of us in Hapsa constituency as well as the entire state of Goa. Let us work towards being more patriotic to our nation. दिवचल तालुक्यातल्या नार्वे गावातली फामाद मसण देवीची जात्रा व्हडा भक्तिभावान मनयली। या वेळार व्हडा संख्येन भाविकांनी देवीचे दर्शन घेवन आशीर्वाद घेतले। थळाव्या आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी या वेळार देवीचे दर्शन घेतले। सगळ्या गोमंतकीय लोकांक हांव शुभेच्छा दिता। तशेंच मागता देवीचे आशिर्वाद सगळ्या गोमंतक जनतेचेर लाभचे
आनी लोकांची इच्छित मनोकामना पूर्ण जाता. प्रत्येक भावीक जो हांगासर येता कसली तरी आपली मनातली इच्छा ठेवता आनी ही इच्छा पूर्णय जाल्ली आसता म्हणून तिचे नवस भेटपाकूय येता. अशा तरेचे जे प्रचिती आसा देवाची ती प्रत्येक भक्ताक ह्या हाकेक गावता. अशा तरेची ही देवी जी आशिर्वादान सगळें जग जे सुदारता आनी तिच्या जगान आनंद मेळटा अशा तरेन आयज देवीची प्रतिमा ही सगळ्यांच्या मनान भरलेली आसा. आज ह्या जात्रेच्या उत्सवाच्या निमित्त आपल्या सगळ्यांनी बरे भक्ती भावान तिची पुजा करची आनी देवाचे आशिर्वाद ह्या सगळ्या जगताचेर लाभचे. वास्को नगरपालिका कार्यालयात मोबायल पासपोर्ट सेवा व्हॅनीवरवीं पासपोर्ट सेवेचें उक्तावण NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकार हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार पासपोर्ट अधिकारी निजो वर्गीस, वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, वास्कोचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार आनी हेर मनीस हजर आशिल्ले. पासपोर्ट विशींची सगळीं कामां ह्या फुडें हे व्हॅनी वरवीं जातली अशी माहिती पासपोर्ट अधिकारी निजो वर्गीस हांणी दिली. There is a lot of appointments daily from South Goa. South Goa say a lot of people actually travel outside the country. So the average appointment availability is, there is a gap of around 12 days for South Goa. So whenever we have a appointment gap of more than 10 to 12 days, we would bring passport van to those areas so that that gap is reduced. So people who need to go urgently outside, they can quickly avail this service and they don't have to wait all the time till 14 days to have the services. गोंयांत पयलेच खेपे अशे तरेची सेवा उपलब्ध जाल्ल्या कारणान थळाव्यांक ताचो व्हडा प्रमाणात उपेग जातलो. खासा करून जाणट्यांचो त्रास कमी जातलो अशी आस्त ह्या वेळार उपस्थित मानेस्तांनी उक्तायली. फर्स्ट टायम वास्कोन अशा पद्दतीन आयज आयिल्ली आसा. आयज 20 अपॉइंटमेंट्स हांगासर आसात घेतल्याच्यांनी आनी तातूंत सगळ्यान पयली जी अपॉइंटमेंट आसा ती 91 इयर्स ओल्ड लेडी तिणें अपॉइंटमेंट घेतल्या. म्हणजे तिका ऑल द वे आयज पणजे वचपाची गरज ना. ती हांगा येवन आपलो पासपोर्टाचे सगळे फॉर्मेलिटीज जे आसा ती हांगा कंप्लीट करपाक शकतली. अशें तुमी पळयता आसात खुबशे जाण जे आसात सिनियर सिटीजन्स आसात ते हांगासर आयिल्ले आसात की जे हातूंतल्यान ह्या सगळ्या पासपोर्टाचो फायदो घेवपाक सोदतात. सो एक आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आणि एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर जयशंकर यांचो एक हो इनिशिएटीव की जाका लागून ही पासपोर्टाची फेसिलिटी जी आसा ती गांवांनी पावची. म्हाका दिसता आयज वास्को भितर हेचें आयज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा की गोंयांत बाकी सगळ्या कडांनी सुद्दां व्हरतले. आनीक ही जी आतां हांगासर हें आसा दीसभरा भितर हांगासर जें कितें रजिस्ट्रेशन जालां हेंचे सगळ्यांचे पासपोर्ट जे आसा तेजो प्रोसिजर जो आसा हो हांगासरल्यान जाता. आमी सदांच उलयता की आमी अंत्योदय तत्वाचेर आमचो सरकार काम करता म्हणून की लास्ट मनशा पर्यंत खंयचीय फेसिलिटी पावप ताका ताचें बेनिफीट मेळप हें आमी प्रयत्न करत आसता. आमच्या ऑनरेबल CMन आमदार तुमच्या दारी केलो. मागीर हेल्थ सेक्टर तुमच्या दारान मुखार हाडपाचो हांगाच येदो व्हडलो कॅम्प जालो थंय अरावंड 1.5 ते 2 लाख लोकांनी ताचो फायदो घेतलो. आनी आज ही पासपोर्ट व्हॅन म्हाका दिसता प्रत्येक गोश्ट लोकां कडेन दारा कडेन पावप आनी ताका मॅक्सिमम लोकांक बेनिफीट घेवपाक मेळत. आतां जशें सरान सांगलें की एक 90 वर्साचे ओल्ड बायलेन फर्स्ट अपॉइंटमेंट घेतलो म्हणून. दिस इज द फेसिलिटी वीच म्हणजे गव्हर्मेंट तुमकां दिवपाक पळयता आनी ती बी तुमकां पयस आपयनासतना आपल्या दारान कशी तुमकां मेळूंक शकता. म्हणजे तुमचें जिवन इज कशें करूंक शकता आमी तुमच्या सगळे डेली हातून आमी तुमकां दारा भितर कितल्यो फेसिलिटी हाडून दिली हाजेर सरकार भर दिता. आनी ताच्या खातीर हांव ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हांचे हांव आभार मानताच. आमचे एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर जयशंकराचे आभार मानता. श्रावण लागलो की सगळ्यांक आतुरताय आसता ती चवथीची. गणेश मुर्ती चित्रशाळेंत आकार घेवपी गणपतीच्या मुर्तीचेर निमणो हात फिरयतना मुर्तीकार दिश्टी पडटा. फोंडेचे मुर्डी खांडेपार हांगासरल्या गणपती मुर्ती शाळेंत प्रकाश शारी हे मुर्तीकार आपल्या 4 पिळग्यां पासून श्री गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाचो वेवसाय करीत आसा. आतां मेरेन तांणी सुमार 250 परस चड गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार केल्यात. फाटल्या वर्सा सावन तांणी चिकण मातयेन कागद मिसळून गणपती तयार करपाक सुरवात केल्या, जाका लागून गणपतीची मुर्ती वजनान हलकी जाता आनी पर्यावरण पूरक थारता अशें तांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगलें. म्हाका आतां 17 वर्सां जालीं. म्हाका आनी चालू आहा म्हाका वर्सां गणपती करपाक 45 वर्सां जालीं. जे गणपती ह्या वर्सा 230 जाले. मातयेचे गणपती करता आनी चिकण मातयेचे आनी पेपराचे पण करता. वाव करता पळय चालू हाती फुडें पेपराचो गणपती
सध्या 2 ऑर्डर आसा, फुडें वर्स आनी वाडले. ते पण म्हणजे कागद आनी थोडी शाडू माती मिक्स करून वर्क आमच्या घराकूच आमी 5-6 जाणां मनशां सगळे हेल्प करता. बायल 2 चेडवां, सून आसा, चेडो आसा. आनी ती सून पण गणपती करपाक जाणा. तेज्या आई कडेन बी गणपती करता, ते हांगा बी करता. ह्या वर्सा आमकां 10 गणपती जास्त. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 29.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उणेंत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ओडिशा, पंजाब आणि आंध्र प्रदेशातल्या 4,600 कोटी रुपयाच्या सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्पाक मान्यताय. लखनौ मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाकूय दाखयलो 5वो बावटो. न्यायाधीश वर्मा हांच्या आड महाभियोग प्रस्तावाक लोकसभेन मान्यताय. प्रकरणाची चौकशी खातीर 3 वांगड्यांची समिती स्थापन केल्ल्याची लोकसभा अध्यक्षान दिली म्हायती. बिहारान चालू आशिल्ल्या SIR आड दाखल केल्ले याचिकेविशीं सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी सुरू. SIRच्या संविधानाक वैधतेक दिला आव्हान. गोंय विधानसभेन मागासवर्गीय जमातेक राजकीय आरक्षण दिवपाचे विधेयक राज्यसभेन मान्य. खासदार सदानंद शेट तानावडेन काँग्रेस ह्या प्रक्रियेंत आस्पावीत न जाल्ले खातीर उक्तायली खंत. मुक्त गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांची 52वी पुण्यतिथी गोंयभर मनयली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.